प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका दनिया, सर्गा पृथ्वेच्या रचणारा. काकूळ तुझी दाकय, जीवित तुझे लाभय, देवा आमच्या काकुळदारा. मानून घेता आम्ही सगळे सृष्टे संगी, तू सर्वे स्पर्धनी. वर्णूक आमच्या जायना पदवी तुझी वर्ती, कशी गाव तुझी कीर्ती. प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका दनिया, सर्गा पृथ्वेच्या रचणारा. काकूळ तुझी दाकय, जीवित तुझे लाभय, देवा आमच्या काकुळदारा. बड़ो जिसुगर गंसावन हे मिसाचे बलिदान बडयतात. विजय आणि सुनीता अनुरा फर्नांडिसच्या जल्मा दिसाकर गंसावन प्रकाश टिकोना आणि कुटुंब, प्रेम जिंता नोरोना आणि कुटुंब, शॉन डॉमिनिक नोरोनाच्या जल्मा दिसाक अर्गंसावन, फ्लाविया डिसोजा, अन्विता पिंटो, विल्फ्रेड डिसोजा, किशोर आणि जॅनेट डिसोजा, बेनेडिक्टा डिसोजा, लिओ डिसोजाच्या आत्म्यापासतो युजिना रोड्रिगस, हेनरी मिनेझच्या आत्म्यापासतो स्टॅनी कुटिनो आणि कुटुंब, पुलगत्रीतल्या आत्म्यापासतो बॅप्टिस्ट फर्नांडिस आणि कुटुंब, जुलियाने रेगोच्या आत्म्यापासतो अनिता डिसोजा, अँटनी डिसोजाच्या आत्म्यापासतो सुनीता डिसोजा, कुटुंबात अंतरलेल्यापासतो लीन जुबिटा आणि लिशर, जेरोम लोबच्या आत्म्यापासतो जॅनेट पिंटो, सेबेस्टियन बॅप्टिस्टा कुटिना हिच्या आत्म्यापासतो जुडिथ दिकुना आणि कुटुंब, फेलिक्स थोरसच्या आत्म्यापासतो वेरोनिका थोरस आणि कुटुंब, लॉरेन्स क्रास्ताच्या आत्म्यापासतो फिलोमिना क्रास्ता आणि कुटुंब, हेलन रोज आणि फेलिस फर्नांडिस हांच्या आत्म्यापासतो डेझी सिक्वेरा. या सर्व ते सांगपासत आमच्या खासगी गरजांपासत मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जसे गवळी आपल्या हिडाक राखता आणि सांबाळता, तसे सर्वेस्पोर आपल्या लोकांतय सदांच रावता, सांबाळता आणि राखता. म्हणल्या कीर्तनकाराच्या उतरां सवे सोम्याचो आदार, हाचें रक्षण आनी जतन आमी मागून घेवन हे मिसाचें बलिदान आमी पेटोवया. ताच्या फुडें आमच्या उतरांनी आनी करण्यांनी जाल्ल्या सुखीतावन पातकांतावन बोक्सांनी मागून सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर्व पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून मनान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोके सदां संपार मरयेक सगळ्या भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, ख्रिस्ता काकुळट कर, ख्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थया. देवा सर्व मनशांच्या बापा, सर्व लोकांक एक हमळां तावन उपजोवन आनी एकठांवन एक मनशा कोळतून घडोवन हाडताय. सगळ्या मनशांची काळजां तुज्या मोगाच्या उज्यान पेटय
आनी आपल्या भाव भयणींच्या उदरगत जोडच्या आत्रेकांनी बरो सगळ्यां खातीर तूं दिताय तें पुष्कळ देणी फावो ते बरी वांटून घेवन हर एक मनशाचे सुदारणेक वापरूं आनी सगळे जाती वर्ग वर्णाचे वेगळासार आनी भेद काडून उडोवन मनशा समाजांत न्यायनीत आनी प्रमाणीकपण राज करूं आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. तो वेळ येतलो तेन्ना उलयता तो सर्वेस्पोर हांव इस्रायेलाच्या सगळ्या कुटुंबाचो देव जातलो आनी ती म्हजी प्रजा जातली. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तलवारीन मरनासतना उरलेल्या लोकांक अरण्यांत बोगसाणें मेळ्ळां. इस्रायल आपल्या विशेवाच्या जाग्यार वेता. पयस जावन सर्वेस्पोर ताका दिश्ट पडलो. सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला, देखून हांव तुका म्हजो विश्वासी मोग आजून दाखयतां. इस्रायलाचे आंकवारी हांव तुका परतून बांदतलो आनी तुजें पुनर्निर्माण जातलें. परतून तूं श्रंगारीत जातली आनी तुजी घुमटां घेवन उत्सव चलयतल्या सवें नासूंक भायर सरतली. समारियाच्या दोंगराचेर तूं परतून दाखमाळे लायतली. लायतात तीं तांची फळां खावंक पावतली. वय येतलो एक दीस आनी त्या दिसा फार्यागार एफ्रायमेच्या दोंगरार बोबाट मारतले. उठा सियोनार सोडून वचुया, सर्वेस्पर आमच्या देवा सरशी वचुया. कित्याक सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, जाकोबाच्या पासत उल्हासान बोब मारा, राष्ट्रांच्या फुडाऱ्यां पासत ताळे उबारा, परगट करा, स्तुती करा, बोब मारा. सर्वेस्परान आपल्या परजेची इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांची सडवण केला. देवाचें उतर. देवाचें वडोपकार. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पोर आमकां सांबाळटा. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पोर आमकां सांबाळटा. जनांगानो सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेया. पयशिल्ल्या करावळी गांवांनी तें परगट करा. इस्रायलाक दुस्पट लायलेलो तांकां एकठांय करतलो. गवळी आपल्या हिंडाक सांबाळटा तसोच तो तांकां सांबाळतलो म्हणा. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पोर आमकां सांबाळटा. सर्वेस्पोरान जाकोबाक गुलामपणांतलो सोडयलो. ताचे प्रास बळवंत आसतल्या हातांतलो ताका बचाव केलो. तीं सगळीं येतलीं आनी सियोन दोंगरार गितां गातलीं. सर्वेस्पोरान दिल्ले उत्तम देणी भोगूंक तीं एकठांय जातलीं. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पोर आमकां सांबाळटा. तेद्वा युवकी आनंदान नाचतल्यो. युवक तशेंच प्रायवंत कुशाल बरीत जातले. तांचें रुदान संपोवन तांकां हांव संतोश बरीत करतलो. तांणी आपली खण दूख सांडून आनंद बरीत जायशें तांकां बुजयतलो. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पोर आमकां सांबाळटा. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. वड एक प्रवादी आमचे मदें उठला. देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोय्यांचो सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शोभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजू गेनेझारेतांतलो भायर सरन तीर आनी सिदोनच्या प्रांताक गेलो. तेन्ना त्या गांवांतली एकली खानान गर्न स्त्री मुखार आयली आनी बोब मारून ताच्या लागीं म्हणाली, धनिया दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर. म्हजी धूव देवसार लागून भोव चड वळवळटा. पण जेजून तिका जाप दिवन एक उतर सयत वळेना. थोड्या वेळान ताचे शीस येवन ताच्या लागीं परतून म्हणाले, तिका चिके धाडून सोड.
आमच्या फाटल्यान ती बोब मारीत येता. जेजून जाप दिली, इस्रायल घराण्यांतल्या सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्याक म्हूण मात्र म्हाका धाडला. ती ताचे मुखार येवन सरपडून म्हणाली, साईबा म्हाका पाव. पूण जेजून तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्याक दिवचो समा न्हय. ती म्हणाली, ते नीज धनिया. तरी पूण सुणी आपल्या धनियाच्या मेजार तावन पोटलेले उंड्या कुडके खातात न्हय. हें आयकून जेजू तिका जाप दिवन म्हणालो, भाये, व्हरतो तुजो भवार्थ, तुजे अपेक्षे प्रमाणे तुका सांव. आनी तेच घडये तिची धूव बरी जाली. देवाचे उतार हे वाकणे तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, कोविड-19च्या वशा वरवीं आमी जायतीं नवीं उतरां शिकल्या. लॉकडावन, सील डावन, रेड झोन, येल्लो झोन, ग्रीन झोन आनी निमाणें सोशियल डिस्टन्सींग. हें जाय की फिजिकल डिस्टन्सींग जाय जें आसलें, आमी सोशियल डिस्टन्सींग करना. आमी शतमानांत कितें करना येयल्या तेंच आतां खऱ्या रुपाक सामाजीक रितीन करते आसा. म्हळ्यार मनशान आनी एका मनशाच्या कुडीचो संपर्क करूंक नजो, कुडीच्या संपर्कांत भायर रावंक जाय म्हणून उद्देश जाल्यार नांव मात्र आमी सोशियल डिस्टन्सींग म्हण दिलां. आनी ही सोशियल डिस्टन्सींग आमी शतमानांत करना येयली. ह्या पिडे वरवीं जावंक पुरो थोड्यांक कोणाक पिडा आयल्या वा तांच्या कुटुंबाक वा परगांवांत कोण आयल्यांत तांकां सामाजीक बहिश्कार घालून तांकां जियेनांतले बरे केल्ले दृश्टांत जायतीं आसात. पूण ह्या पिडे भायर पळोवचें जाल्यार शतमानांत खातीचो रंग वा जात वा कोण एक दुबळो आसा वा कोण पिडेंत आसा असल्यांक समाजीतावन भायर दवरन तांकां समाजीतावन बहिश्कार घालून जियेल्ली आमचे पुर्वज आसात आनी आमी थोड्या मट्टाक आमी करनासा. आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें बरें, जुदेव समार्य घरा सांगात बरसनातले. जुदेव खानान घरांक पातकी म्हणून वा सुणी म्हणून आपयताले. तशेंच कोडकारां सांगाता ते बिलकुल बरसनातले, तांकां गांवा भायर धांवडायताले. सुगा घरांक पातकी म्हणल्या खातीर तांकां सांगाता घेनातले. आनी अशें आसतना ह्या वातावरणांत वाडोवन आयिल्ल्या शिसांक जेजून विंचले आनी तांकां ह्या एका अस्पृश्य चिंतपातावन भायर हाडूंक जाय म्हणल्या खातीर आयच्या वांचेलांत आमी पळयता जेजू आनी ती खानानगार स्त्री तांचे मदें घडिल्लें तें घडीत. खानानगार स्त्री आपली धूव बरी ना तिका गूण करूंक जाय म्हणून मागून आयिल्ले वेळार हर जुदेव कितें करीत तशेंच जेजूय करता. म्हळ्यार तिका निर्लक्ष करता, ती कितें सांगता ती आयकना. पूण तिचे उपाद्र चडून आयिल्ल्या वेळार जेजू तिका म्हणटा, म्हाका इस्रायलाच्या घराण्या बसत मात्र देवान धाडला, सगळ्या संवसारा बसत न्हय, तुमचे बसत न्हय. हांव कितेंय करचें बरें आसा जाल्यार तें इस्रायल घरां बसत मात्र, समार्य घरां बसवतो, कानान घरां बसवतो आनी कोणा बसत हांव करिना म्हणल्या अर्थार उलयता. म्हळ्यार हें उतर जेजूचेंच गे म्हणल्यार सवाल. ताच्या सांगाता शीस आसले, शिसांच्या मोतींत हें शिजोन आसूं पुरो. जेजू लागीं ही येवन विचारता आतां कितें करता जेजू. ती एक कानान करना, ती कनिश्ट, ती आमकां आनी तांकां संबंदच ना. तशें जाल्यार जेजू कितें करता पळय, जे म्हणून तांच्या मोतींत आसलें जावंक पुरो. तांच्या मोतीक अर्सो म्हणल्या बरें जेजू उलयता आनी म्हणटा, आपूण इस्रायल घरां बसवतो आयला म्हणून म्हजें शीस म्हणटात, तर हांवें तुका कशें बरें करचें. आनी उपरांत मुखार जेजू तिका सांगता, घरच्या मेजा वयले उंडे काडून सुण्यांक उडोवंक जायना. म्हळ्यार म्हजे शीस म्हणटात तुमकां सुणी म्हण आपयतात, कनिश्ट म्हण आपयतात, तर हांवें तुका कशें बरें करचें, कशें तुका गरजेक पावचें म्हणल्यार अर्थार जेजू उलयता. आनी हें जेजूचें नडतें शिसांच्या आनी सगळ्या जुदेव समाजीक तांच्या बोगणाक आरसो धरता. पूण ती स्त्री असलो द्वेश फूड करून आपलो बोवार्थ उखल धरता. मनशाक पयल्यान पयलें कितें गरज आसा, पयल्यान पयलें मनशाक जाय मर्याद वा गौरव. आनी एका मनशाक गौरव दिना जाल्यार त्या मनशाक सोंसूं व्हरूंक जायना.
जेजून त्या स्त्रीयेक सुणें म्हणटाना जाल्यार हें एक तिका जावंक जाय आसलो व्हड आकमान व्हड अवमान पूण ती हें कितेंच लेखिना. पूण आमच्या दिसपडट्या जिवितांत आमकां कोणीय असलीं उतरां म्हळें जाल्यार खंडीसान आमकां दुखता, आमकां मर्याद दिनातले बरी बघता, आमकां गौरव दिनातले बरी बघता, हो आमच्या गौरवाक मार पडटा. पूण आमी हेरांक थोडे बडी ह्याच रितीन चलयता आनी एकलो मनीस ताच्या भायल्या स्थिती खातीर बरो ना म्हणल्या खातीर आमी गौरव दिनासतना रावचें आसा. जायत्या शतमानांत हांव मनशान आनी एक कुळये वयर तांच्या स्थितीगतीक लागून मनीस तांच्या कातीक लागून जातीक लागून तांकां बहिश्कार केल्ले वा तांकां भायर दवरले, समाजांतून भायर दवरले दाखले जायते आसात. आनी हे ह्या दिसांनी फाटल्या दिसांनी आमच्या भारतांत भायल्या गांवांनी पळयत आसा. पूण आमी आमच्या उतरांनी समानते विशयान उलयता, आमच्या उतरांनी आमी सगळीं भाव भयणी आमकां एकच देव म्हणून परगडता. तरी पूण आमच्या दिसपडट्या जिवितांत जरी कोण आमचे पैकी कातींत सवळें आसा वा कातींत गोरी नात वा कोणायकी बरें न्हेसोंक ना वा मेळी आसात वा कोण दुबळे आसात वा खंयच्याय पिढे निमतीन तांकां तांच्या लागीं वचोंक जायना, तसल्यांक थंय आमचें रिएक्शन कितें? वा कोणी एक स्त्री वांज आसा वा भुरगें ना तसल्या स्त्रियेक कशी आमी उलयता फाटल्यान. वा कोण भुरगें सोबीत ना पळोवंक त्या भुरग्याक ताच्या आवय बापूय थांबूच मेळचो तिरस्कार कितलो, हें आमी आमच्या जिवितांत कितें घडटा पळोवंक जाय. आनी जेजू असले एका कपटी मनाक आरसो धरता आनी सांगता तीं देवाची भुरगीं, ती खानानगरनी अब्राहमाची दूख. आनी हर एकल्याक आमी बांदून हाडूंक एक उलो जेजू आस दिता, न्हय पिंदून घालूंक. हर एकल्याक आमी बांदून हाडूंक जाय, न्हय पिंदून घालूंक. तांच्या भायल्या स्थितीगतीक लागून न्हय भागार तांची भक्त देवा ते आसो तांचो भावार्थ पळोवन तांकांय आमच्या सांगाता मेळोवंक आनी आमी सांगाता वाडोवंक जेजू आज आमकां उलो दिता. ना जाल्यार आमच्या खंयच्याय भक्तीक पातयेणेक देवा ते आसच्या मोगाक अर्थ ना वा मोल ना. तर मोगाचेनो पयले आमकांच ह्या अस्पृश्य चिंतपातावन गूण करया आनी हेरांक गूण करूंक आमकां उजवाड मेळटलो. तुवें दिल्ल्या देयांनी सोम्यासिता विस्नार गाळुत्रांनी तुका वंदिता. संतोष बरीत काळजांनी काणी काणयेता, उल्हास बरीत गितांनी ओपुंती दिता. गे सोमिया मोगाक तुगे आमी दिवची काळी तुगे. आशीर्वाद घालतये तुगे तिचे सोवे आमकां सुगे. गे सोमिया मोगाक तुगे आमी दिवची काळी तुगे. आशीर्वाद घालतये तुगे तिचे सोवे आमकां तुगे. म्हज्या भावभयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आदांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्या पुरुषाच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव. दयाळ बापा तुका उलो मारतेल्यांचें मागणें आयक आनी तुजे पवित्र सभेचें देणें मानून घे. तुजी आपणायलेलीं भुरगीं करता त्या पवित्र आत्म्यान सगळ्या मनशांक बर आनी सर्व तरेचे अंतर आनी वेगळासार मोगा वरवीं संपोवन मनशा समाजांत शांती समाधान राज करूं आनी सगळ्यांचे एक कुटुंब जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक
दिन वाचूया. वैश्यामी करू फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीधर आणि शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तैन जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमयावरमी आम्ही तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमताव, जिव्या बावर्तान ताचें पुनर्जीवनपण परगडताव, तीर बरवशान ताच्या मैमे भोंवत येण्याक अतिरिक्ताव. देखून आतां देवदूत आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती करताव. पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस्पोर्तो सर्व आणि संसार भरलाच्या वैभवान उन्सर्गील तुका जय जय. सर्वेस्पराची आमी येतात काय जय. उन्सर्गील तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी स्मेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आनी काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काळज. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत हें मारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Bawarto sugot purgatoria. Somi Gesù melo, somi Gesù melo, somi Gesù जीवन झाला. हो बावरता सगुट आम्ही परगडता, जेजू नव्याने तोलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी हे सोडवण्याची काळज तुका समर्पिता. तुज्या मुखार आमकां तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले, देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पीटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारण मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवन फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां आपले देवाचे माये सांगाती सांजुजे ती सोपती भगवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा, सर्व बंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुमयान शिकयल्ले मागणे आतां आमी सांगाता मेळोन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज कायम, तुजी खुशी सर्गात जावं, तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुन्या बक्षिसांव, तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीच्या भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अत्रेकलांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय.
कित्याक सुटकी पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकपोटान सांबाळ तूं जियेताय आनी रासभर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेकाक सोम्याची शांती वांटून घेवया देवश्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवश्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवश्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शळी सगळ्या संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शळयेच्या जेवणाका पयल्यात आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका पावना पूण जेवतनाच म्हाका भलायकी मेळटली अवतमी कुमगाराचें विधान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता हांव चड वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका बेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका आमेन तुजे कुशेक सोम्या हांव आजकाल जाता तुजे कुशेक हांव काल जाता तुजे सेवेन सदां सोम्या ती रावता तुजे सेवेन हांव ती रावता अर्गा सोम्या तुका दिता ससनाता तूं म्हजो मोग करताय आत्म्यांत्या सदांच रावताय मासान तुझ्या पोसताय तुजे कुशेक सोम्या हांव आजकाल जाता तुजे कुशेक हांव काल जाता तुजे सेवेन सदां सोम्या ती रावता तुजे सेवेन हांव ती रावता प्रार्थया देवा मनशा कुटुंबाक नवो जीव दितल्या एकाच मुड्याचें पोशण आमकां मेळ्ळें आपली स्थितीगत वयर काडूंक सोदतल्या लोकांक आदार दिवंक आनी तांकां फावो ती न्यायनीत मेळोवंक ह्या एकवटाच्या संस्कारा वरवीं खऱ्या आनी निस्वार्थी मोगान आमची काळजां भर हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवय आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेगुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका सलय कुर्बे देण्यान तुझ्या आत्मो म्हजो नेटय बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय शेळें काळीजे मोगान तुज्या पेटय कशात वासताना सामुजो वादार पै
तुझे करताना दयेन म्हाका तुरा शे गुणाचे वाटेन सौम्य म्हाका सलय कृपे देण्यान तुझ्या आत्मो म्हजो नेटय बेसांव घालून तुझे सदांच म्हाका वागय शेळे काळीजे मोगान तुझ्या पेटय मोगाळ पुत्रा सोवे हांव बरी आशिर्वादी म्हाका Băgăm cursul ce curveni, ne vrem ca am și de va am cea dușmanului, papace, putace, ne pui drept, ne și navi. Amen.